सत्यानारायणाचे व्रत असता ते उपास करून ॲक्च्युअली करू जाय। ते प्रमाणे 108 किंवा 1008 तुळशी घालू जाय विष्णूक। तेच प्रमाणे मागीर आरती असता, मागीर नैवेद्य असता, महानैवेद्य ते सगळे केल्यार व्यवस्थित देवान बरें हे करता म्हणून देवान आमकां फळां दिता म्हणून विष्णूचे आराधने करू जाय। ते प्रमाणे सत्यनारायणाचे व्रत केल्यार सगळे घराची सगळे बंधू मित्र सगळे बरे जातले म्हणून शास्त्रान सांगिल्लें आसा। सगळे सैरे बिरे असता, विष्णू देव गणपती असता, सगळे देव आयलेले असता म्हणून ते चवथी टायमारूच जास्ती लोक करता। ताका ते तशें कांय ना, श्रावणानू करता तशें सत्यानारायण अमके दीस करू जाय म्हणून कांय ना, ते वर्षभर केन्ना केल्यार बरें जाता तशें कांय हें ना। वर्ष केन्ना बरे दीस पळोवन खंयचेय दीस केल्यार जाता।